I request our State President of Goa Pradesh Mahila Congress, Dr. Pratiksha Khalaf, to address the gathering with a welcome note. नमस्कार. माचेर उपस्थित आशिल्ले आमचे सगळे मानेस्त, आमची अखिल भारतीय महिला काँग्रेसची अध्यक्षा मॅडम अलका लांबाजी, AICCचे इनचार्ज आमचे गोयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, AICC सेक्रेटरी इनचार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे अध्यक्ष श्री अमित पाटकरजी, आमचे विरोधी पक्ष नेते श्री युरी आलोनोजी, GPCCची व्हाईस प्रेसिडेंट आणि आमची महिला काँग्रेस स्टेट इनचार्ज डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकरजी, आमचे महिला काँग्रेसचे ऑब्झर्वर ॲडव्होकेट प्रज्योती हांडोरेजी, आमची पास्ट प्रेसिडेंट मॅडम बीना नाईक, आमचे AIMCची ट्रेनिंग इनचार्ज मॅडम डॉक्टर रत्ना पांडेजी, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स असा मॉली अँड ममता, सगळे स्टेटचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स, हेर सगळे मानेस्त, मिडिया पर्सन्स, गेस्ट इन्व्हायटीज, तुमचे सगळ्यांच्या ह्या नेतृत्व सृजन शिबिर म्हणजे लिडरशिप डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग कॅम्पच्या ह्या उद्घाटन सोहळ्याक मना काळजांतल्यान येवकार. आज खूप आनंद जाता की हो नेतृत्व सृजन असो 2 दिसाचो वर्कशॉप आम्ही गोंयान घडोवन हाडटा आणि त्या निमतान सगळीं हांगा आयज जमल्या. खूप अभिमानय दिसता सांगपाक की अशा प्रकारचो एक ट्रेनिंग कॅम्प खूप वर्सांनी घडटा, वन ऑफ अ फ्यू म्हटल्यार जाता. आणि सगळ्यात पयलीं ह्याच खातीर हांव मॅडम अलकाजी खूप मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू अलकाजी. त्यांचे मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि महिला कार्यकर्त्यांचेर विश्वासा खातीर ह्यो कार्यक्रम घडून येता. तशेंच आमचे प्रभारी माणिकरावजी, अंजलीजी आणि आमची पुराय गोयची लिडरशिप प्रेसिडेंट अमित, LOP युरी सर आणि सगळे टीम, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमच्या मार्गदर्शना खातीर ह्यो कार्यक्रम आयज हांगा घडटा. आजच्या काळान हे प्रशिक्षण म्हणजे ही काळाची गरज असा, ही जी शिबिर असा आयची. कारण एक झाड तेन्नाच मजबूत वाडटा जेन्ना ताची मुळां भक्कम असता. काँग्रेस पक्षाची विचारधारा ही सदांच सर्वोदय हेचेर आधारित असा. सर्वोदय म्हणजेच सगळ्यांचे कल्याण आणि सगळ्यांचो उदय. आमची काँग्रेसची विचारधारा आणि तत्वज्ञान जेन्ना आमच्या मनान, काळजान आणि अंतरकरणात रुजतली तेन्नाच हे काँग्रेसचे झाड वाडटले आणि तेच्यो फांद्यो फुलतल्यो. हे काँग्रेसचे झाड खूप लोकांनी आणि खुबशा संस्थेनी कापपाचो प्रयत्न केला, पण अजूनही हे झाड ठामपणे उभे आसा कारण की हेची मुळां आमच्या विचारात आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मनात आसा. आम्ही विसरू शकना की ह्या देशान ब्रिटिश सत्ते विरुद्ध जो पक्ष उभो रावलो तो काँग्रेसूच. आणि आज जे लोक ब्रिटिशांच्या दलालीचो विचार पुढे व्हरताले ते दुसऱ्यांक अँटी नॅशनल आणि देशद्रोही म्हणतात. पण सत्य हेच आसा की ह्या देशाची एकता आणि लोकशाही सांभाळून दवरपाची ताकद जर कोणाक आसा ती फक्त काँग्रेस पक्षाकडेनच आसा. बाकीच्या फक्त सगळे पार्टीज आसा तांकां, खूप लोक आसा तांकां फक्त सत्ता आणि जाय आणि ना ते कितें आसा ते विकपाक जाय. देशभरान आणि गोव्यानूय आमी पळयलें की कशे सगळे विकले गेले वता. जमीन, नोकऱ्यो सगळे पयशां खातीर विकले गेले आणि हे सगळे विकून मेळ्ळें कितें गोंयकारांक? फक्त बेरोजगारी, म्हारगाई, भ्रष्टाचार, सगळे स्कॅम्स आणि घोटाळे आणि क्रायम्स. आज गोवा एकदम असुरक्षित झालेली आसा. आम्ही ऐकले हालींच्याच तेंपान डबल मर्डर, बलात्कार, किडनॅपिंग, डेकॉयटी, गँग वॉर्स, गुंडागर्दी सगळे पळोवपाक मेळटा. आज आम्ही रस्त्यार सुरक्षित ना.
आपापल्या घरांत सुरक्षीत ना. दीस आसूं की रात, डॉक्टर नर्स आसूं की सामान्य नागरीक, कोणूच सुरक्षीत ना. नावेलच्या भावाक आमी पयलें एडबर्ग परेराक मारलो आनी तो सिरियस आसा. मोर्जेचे सिनियर सिटीजन उमाकांत कोट हेंकां जित्तो मारलो आनी मेन अक्यूज अजून धरूना. डॉक्टरांच्या घरांत डकॉयटी जाली आनी चोर बांगलादेशान पळून गेले आनी ह्या भ्रष्टाचार जुमला पार्टीक आनी ह्या सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना. हे सरकार खरेंच गोंयकार विरोधी सरकार आसा. आज गोव्यान खंयचेच काम पयशे दिल्या शिवाय जायना आनी पयशे दिवनूय कामां जायना. कॅश फॉर जॉब स्कॅम ह्या गजालीचे सारखे एक जिवंत उदाहरण आसा. आनी हे गजाली करून अशें आश्चर्यचकित जावपाची गजाल दिसता, कित्याक आयज मिडिया आसा म्हणून हांव मातसो पोडियम यूज करता 2 उतरां सांगपाक एक्स्ट्रा, की हे भ्रष्टाचार पार्टीचे अध्यक्ष म्हणटात की हे सगळे काँग्रेस खातीर जाता. काल पुजा नायकान स्टेटमेंट केली, मंत्री सुद्धा हे कॅश फॉर जॉब स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा, जाल्यार आतां कित्याक हे भाजपचे प्रेसिडेंट आनी अध्यक्ष हेचेर आपलो रिस्पॉन्स दिना. सोमती आपल्या मंत्र्याचेर इन्क्वायरी कित्याक डिमांड करना. म्हाका जाल्यार अशें दिसता, आमी आयकता युजली एकता कपुराच्या सिरियलांनी की आमकां पळयत जाल्यार आमी आयकता वो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं. अशें कितें तरी दामू नायक बरोबर घडलां अशें दिसता. 2012 पर्यंत ते स्वता आमदार आसले. त्याच्या नंतर कोणाचे सरकार, कोणाक प्रश्न विचारप आनी कोणाक ब्लेम करप हे तांकां कांयच सुचना. येदो मोठो जॉब स्कॅम जेन्ना एक प्रायम अक्युज्ड उघड करता तेन्ना हेंची कसलीच प्रतिक्रिया ना. खरेंच हांसपाक येता, स्वता वोट चोरी, जमीन चोरी आनी जॉब चोरी करून सुद्धा काँग्रेस पक्षाक दोश दिता. म्हाका दिसता स्वप्नान सुद्धा तांकां काँग्रेस पक्षाची स्वप्नां दिसता आसतली. एनीवे, लेट्स कम टू सिरियस बिझनेस. जोक्स अपार्ट, बट इनफ इज इनफ. हे आतां अति जालें. जसो स्वातंत्र्य संग्राम जाल्लो तसोच आता बीजेपी पासून देश वाचोवपाचो संग्राम सुरू झालेलो आसा आणि हो लढो फक्त काँग्रेसूच दिवंक शकता. आणि ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध लढो दिवपाक आमकां एक क्रांती उभी करची पडटली आणि ह्या क्रांतीन महिलांची भूमिका सगळ्यात मोठी असतली. आज महिला या देशाची 50%हून जास्त पॉप्युलेशन आसा आणि काँग्रेस पक्षाक परत मजबूत करपाक महिलांची भूमिका खूप गरजेची. म्हणून ही असली ट्रेनिंग खूप गरजेची आसा. आमच्या सगळ्या ब्लॉक प्रेसिडेंटांक सांगूंक सोदता, ह्या प्रशिक्षणांतल्यान तुमकां फक्त राजकीय ज्ञान न्हय तर एकठांय येवपाची, टीम वर्क करपाची आणि एक हसत खेळत शिकपाची संधी मेळटली. सो डियर लेडीज, मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑपॉर्च्युनिटी. I had attended this similar kind of workshop, which is a 2-day training workshop. आयचे घडटले. We are all going to have inaugural function. Then this after concluding this function, our executive committee meeting. We have some good bonding, team building activities. Tomorrow, whole day lineup of schedule, and then concluding ceremony. Madam ji is here. Alka ji will give more details on that. But we all, let's make most of this. I had attended this workshop in Delhi. District Presidents Molly and Mamta also had attended this workshop, and we know what kind of changes it brought in us. This is a transformative training. I'm sure नेतृत्व तुमचे विकसित करपाक, आत्मविश्वास वाढवपाक आणि संघटना बळकट करपाक अशा शिबिराची खूप गरज आसा. परत एकदा थँक्यू मॅडम अलकाजी, माणिकरावजी, अंजली निंबाळकर and our entire state leadership for helping us have this workshop in Goa. And at the same time, I cannot thank our GPMC team enough for putting up all this together. Let's work together and let's take Goa Pradesh Mahila Congress to new heights. Let's learn and grow together. Jai Hind, Jai Congress, Jai Mahila Congress. Thank you so much. Thank you, Dr. Pratiksha. Now I request Dr. Pramoda Salgaonkar to say a few words. AICC Goa Congress in charge Manik Rao ji,
Thackeray, Goa Desk in Charge, Dr. Anjali Nimbalkar, All India Mahila Congress President, our dashing, young, dynamic Alka Lambaji, Mahila President, and my good friend, young friend, Pratiksha Khalap, my President, GPCC President, Amit Patkarji, our LOP, Yuri Alemauji, ex-Mahila President, my good friend again, Beena ji, Prajyoti, the in charge, All India Mahila Congress in charge of Goa, another dynamic Mahila leader, all my Mahila Congress leaders who have come to empower themselves with this training, friends, ladies, gentlemen, media persons. It's my proud privilege to be here as in charge of Mahila Congress, Goa. And Pratiksha has been so excited about this training program that from the day she is entrusted with this job, she has been constantly in touch with me. My contribution, to be honest, is very little. She is such an organized person that she is ready with whatever you ask her. She is ready with her agenda. Whatever needs to be done, when I ask her, she says it's already done. So Pratiksha, I really congratulate you on taking up this training program with your team. Yes, that's very important. The most important is she has a fantastic team of Mahila leaders with her, and I congratulate each and every one of you. The way you have bonded together as Mahila Congress, it's very important. People think that women come together to do things which are not very really important. But we know very recently also 11 women come together and they bring Gold Cup, isn't it? So that's what is very important for us. Women here come together to empower themselves with the objective of empowering society. Our leader, Rahul ji, has got a very unique concept of social justice, which was seen by our leaders long time before even independence. So that is what is actually our agenda. And Mahila, if you want to, my ladies, I have to say this, if you want to empower others, the most important thing is to empower ourselves first. And the most important thing in empowering ourselves is knowledge. So today and tomorrow, 2 days you are here to get that knowledge, to know about the history of this party, Congress party, our party, to know how this party leaders have worked to make us free from the British. And after that, what is the contribution of our party to India, and especially women? I always say this, in first 10 years, 12 years now, there are only 2 acts which are important from the women's point of view, which this BJP government has brought. And that is one, most important, of course it is, and all parties have passed it in the parliament, is the reservation. And second, if at all, is some changes in the criminal justice system. But imagine what Congress party has done for all these years to empower women. Even in last 25 years, because we are gearing up for this next century, 21st century. Domestic Violence Protection Act, the change in the rape laws after Nirbhaya incident, and Sexual Harassment Prevention Act, and so many others, food security, the RTIs. You cannot imagine how these laws have empowered women. And today and tomorrow, you are going to learn all this. You are going to imbibe this knowledge from persons like Reshma ji and others, Ratna ji and others who have come all the way from Delhi and other places to empower you with knowledge. So I wish you all excellent
2 days of not just academically you will be learning, but you will know how to work on ground with all this knowledge and information. So with these words and wishing this training program a big success. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. I would also like to acknowledge that we are having some really renowned trainers who are going to train the Mahilas tomorrow. I would just like to mention, since we have the media with us over here, we have Shri Sitaram Lamba, member AICC. We have Shri Girish Chodankar, in charge Tamil Nadu and Puducherry. We have Shri Pawan Khera, Chairperson Media and Communication AICC. We have Ms. Ruchira Chaturvedi, National Secretary AICC Communication, Publicity and Media. Now I would like to request our Leader of Opposition, Shri Yuri Alimau, to say a few words. Thank you. माचेर बसून आशिल्ले आमचे गोंयचे डेस्क इंचार्ज तशेंच आदले महाराष्ट्राचे गृहमंत्री माणिकराव ठाकरेजी, आमचे को इंचार्ज ताई अंजली निंबळकर जी, आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अलका लांबाजी, तशेंच तुमचे आमचे गोंयचे महिला काँग्रेसाचे इंचार्ज बाय प्रतीक्षा कलाप, दोतोर प्रमोद सलगांवकर, आदले महिला काँग्रेसाची चीफ बाय बीना नाईक, बाय प्रज्योती, ट्रेनर आणि AICC चे मेंबर बाय पांडेजी, आमचे GPCC चे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर जी, आणि म्हज्या मोगाळ महिलांदो पत्रकार भावांदो, पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता अलका बाय लांबाजीक, कित्याक गोंयांत येवन हो प्रोग्राम नेतृत्व सृजन जो वर्कशॉप आहा हाजी सुरवात, जी माहीम जी देशभर आज काँग्रेस पक्षान मुखार व्हेलेली आसा, ती वर्कशॉप करपाक खास करून प्रतीक्षा कलापान जे पावल मारला, एका म्हाका दिसता पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता. आज ही एक पॉलिटिकल मीटिंग न्हू खास करून, पूण ह्या वर्कशॉपाचो हेतू जावन आसा टू क्रिएट लीडर्स. आनीक जेन्ना काँग्रेस पार्टीन हो प्रोग्राम डिझायन केलो, जेन्ना बाय अलका लांबान हो प्रोग्राम डिझायन केलो, देशाचे फ्युचर, गोंयचो फ्युचर थ्रू लीडरशिप ऑफ वुमन, हो कन्सेप्ट म्हाका दिसता आज हेचे इंट्रोडक्शन आज तुमचे मोले जायते स्पीकर उलयतले. हांव म्हणपाक सोदता की लायक मोस्ट ऑफ द फील्ड्स पॉलिटिक्स इज परसिव्ड एज अ मॅन्स गेम, बट नो मोर. काँग्रेस पक्ष एक पक्ष ज्या पक्षान आमच्या देशापासून पयली आमची प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ज्या प्रधानमंत्रीक हाचे एक ट्रेडमार्क, एक स्टॅम्प जावं एक स्ट्रॉंग आणि एक डायनॅमिक, तशेंच एक डिसायसिव्ह लीडर ज्या देशान म्हाका दिसता जगभर वळखता तेजी लिडरशिप स्किल्स. आनीक दोतोर प्रमोद सलगांवकरान काँग्रेस पक्षाचे कॉन्ट्रिब्युशन खास करून आमच्या देशान, खास करून आमच्या राज्यांत जे काँग्रेसान केलेले इतली वर्सां जाली, आनी ग्रास रुटाक महिलांक प्रमोट करपाक जो प्रयत्न केलो, रिझर्वेशन ऑफ सीट्स हे ग्रास रूट लेवलान जेन्ना जाले, विलेज पंचायतीन, अर्बन बॉडीन, जिल्हा पंचायतीन
आज महिलाचो एक एक्टिव्ह रोल जेन्ना आसा, हजारांनी पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन आसा, जाल्यार हेचो श्रेय काँग्रेस पक्षाक वता. भणिजो, आज आमी म्हणटा की वुमन आर होम मेकर्स. आमी म्हणटा इक्वली यू ऑल आर नेशन मेकर्स. आमी जेन्ना म्हणटा की जे बायलांक एक अंडरस्टँडिंग आसता अबाउट हंगर, बायलांक जे एक अंडरस्टँडिंग आसता अबाउट पॉवर्टी, आणि खास करून जे एक्सप्लॉयटेशन जाता हेजे अंडरस्टँडिंग बायलांक चड आसा, मोर देन मेन. आनीक हांव म्हणपाक सोदता की जे बायलांक एक युअर लीड थ्रू हिलिंग, त्याच पद्दतीन जेन्ना बायल उठता त्या वेळार आमचे देशूय उठता. खास करून भावलो भयणीनो, हे पॉलिटिकलाचे जेन्ना एक रिप्रेझेंटेशन जावपाक जाय. आज आमच्या माचेर जावं दोतोर अंजली निंबळकर, शी इज बीन एन MLA, शी इज बीन समवन हू इज वोकल, जावं डॉक्टर प्रमोद सलगांवकर, बीना नायक, अलका लांबाजी. देर आर सेवरल ऑफ पीपल इवन विदिन दी ऑडियन्स टुडे. आणि जेन्ना आमचे लक्ष आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकराचो हिंगा आहा, आमचे लक्ष आहा दॅट वी शूड ऑल्सो मेक शुअर दॅट देर इज इनफ रिप्रेझेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आणि आमकां तरी दिसता की काँग्रेस पार्टी डेफिनेटली विल गिव्ह इनफ रिप्रेझेंटेशन फॉर द महिला. आज दुख जाता कित्याक ह्या बीजेपीचो सरकार, ह्या सरकारान जेन्ना सांगता की वुमन एम्पावरमेंट करपाक दोतोर प्रमोद सावंत उलयता, जेन्ना 3 बायलो आहा, ह्या 3 बायलांक रिप्रेझेंटेशन कॅबिनेटान ना. कित्याक ना? कसले वुमन एम्पावरमेंटाचे तो उलयता. आज आमचे गोंयांत जे इश्यू आहा, जावं ज्या पद्दतीन गोंय एक क्रायम कॅपिटल कशें देशांत जगांत जो बोवाड जाता, आणि बायलांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजनाचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो रेप जाता, असलें गोंय केन्नाच नाशिल्लें. इतल्यो क्रायम गोंयांत केन्नाच जायनासल्यो. तर हे जावपाचें कारण म्हाका दिसता खूब हो बीजेपीचो सरकार. मुख्यमंत्री म्हणटा अवेरनेस क्रिएट केला म्हणून क्रायमाच्यो केस रिपोर्ट जाता म्हणून. आसपाची गजाल. ह्यो फटाश्यो मारून हो सरकार आज लोकांचे जे जिवीत आशिल्लें, गोंयकारपण म्हणून जे आमी जियेताले, आज भियेता. लोकांमध्ये, बायलांमध्ये आज लोक भियेता. कित्याक आमी सेफ आहा काय कितें हो प्रश्न जगभर जाता. भावनो भयणीनो, तुमचो रोल एज महिला मेंबर टुवर्ड्स द कॉन्ट्रिब्युशन of the victory of the Congress party in 27 is very crucial. You all might be limited in numbers. Ata by Pratiksha सांगताले की only few, about 50 odd were about to register. But today there is a collapse of law and order in the state of Goa. Asle disorderly police केन्नाच नाशिल्ले. जे नेक्सस आज पुलिसांमध्ये, पॉलिटिशियनांमध्ये, लँड ग्रॅबरांमध्ये जे पण आहा, हे एक्सपोज करपाक तुमचो म्हाका दिसता व्हडलो रायट आसतलो. आज जेन्ना आमी म्हणटा इनसेक्युरिटी, गोंयांत इनसेक्युरिटी आसा कित्याक इन्फ्लेशन वाडला. थोडेशे बीजेपीचे लिडर जे कांदे बिंदे घालून सिलिंडर घेवन 450 जाला म्हणून म्हणटाली की आज खंय आहा. सिलिंडराचो आज प्रायस कितें जालोलो आसा, हजारांनी पावलेलो आसा. जे अनएम्प्लॉयमेंट, जे स्टेटमेंट पुजान केले, 1 वरो जाली हो सरकार आनी हे पुलीस न्हिदलेले. 17 कोटीचे स्कॅम म्हणून सांगलेले बाय पुजाक, हे कोर्सान कोणान हे सांगपाक लायले. कित्याक सांगपाक लायले? आनी हो सरकार
आणि दोतोर प्रमोद सावंत फक्त फटाशो माता केसली इन्क्वायरी केलेली आसा. आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावंदो भयणींनो, कित्याक काँग्रेस हो पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाचे व्हॅल्यू आसा. द काँग्रेस इज डिफरंट फ्रॉम द बीजेपी. कित्याक आमी केन्ना हेट्रड म्हणटाय ते प्रमोट करूंक ना. आमचे गोंय या माणकुले गोंयांत लव आनी हार्मनी आणि सदांच जावं हिंदू भाव, मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव भाव आमचे मध्ये आमचे लिबरल थॉट पळय आसा या प्रमोट करपाक सदांच काँग्रेस पक्षान मुखार सदांच आमी आसलेले. आज म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाचो, महिला काँग्रेसाचो एक नारो जो न्याय फॉर ऑल आणि नारी न्याय फर्स्ट आज जेन्ना हे वर्कशॉप जाता आणि आय एम शुअर दॅट दिस वर्कशॉप विल क्रिएट a lot of leaders from this particular workshop. This will ignite fire. It should ignite fire. आणि जे पण महिला काँग्रेस तो मेंबर आहे, तुम्ही लीडर, ट्रेनर, एक मोटिवेटर आणि खास करून प्रमोदा सलगांवकर जावं दोतोर बीना नाईक. आज म्हाका दिसता हे गोंय जे गोंयांत आमची एक लिबरल थॉट आशिल्ली, आमचे मुखार फ्युचरा पासून जरी तर आमी मुखार एक पावल घेतले ना जाल्यार मुखार आमचो, तुमचो, तुमच्या भुरग्याचो फुडार धोके में है, खतरे में है. हे जरी तर आमी करूंक ना आणि आमी दाखोवन दिवपाक जाय तुमची लिडरशिप स्किल. एक घरांत पार्टीचे जे प्रोग्राम, वोट चोरी म्हणून प्रोग्राम आसा, SIR कॅम्पेनाचे प्रोग्राम आसा, एक म्हयन्यांनी जिल्हा परिषदाचे इलेक्शन आहा, तर कितले काम पक्षाचे म्हाका दिसता तुमचेर म्हाका दिसता खास करून ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी सगळ्यांनी प्रेरणा घेवपाक जाय श्रीमती लेट इंदिरा गांधीची करेजाची, मॅडम सोनिया गांधीची स्टेबिलिटीची आणि मॅडम प्रियांका गांधीची पीपल कनेक्ट. वी हॅव टू बी इन्स्पायर्ड बाय these leaders that the message is very clear. महिला जे रिप्रेझेंटेशन सदांच काँग्रेस पक्षात दिलेले आसा, हेजे मुखार तुम्ही स्ट्रॉंग काँग्रेस लीडर जातली, तुम्ही मेंटरशिप प्रोग्राम घेतले आणि खास करून जो अजेंडा आयच्या दिसाचे वर्कशॉपाचे आहा. आणि हांव अनेक पावट अलका लांबाजीक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक दिल्लीच्यान येवन होच प्रोग्राम परस्पर जरी तर आमी बरे भाशेन आमचे गांवांनी जरी तर तुम्ही गेली आणि काँग्रेस पक्षाचो जो एक अजेंडा आसा 27 जो आमचो नारो आहा या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक घरा धाडपाक, हांकां देख दाखोवपाक पयले जिल्हा परिषदाच्या इलेक्शनाकूय तुम्ही काँग्रेस पक्षाचे काम करतले म्हणून आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर तोय उलयतलो. म्हाका आनी फंक्शन पूण हांव रावतां. सदांच तुम्ही जो मोग आणि आशीर्वाद आमच्या पक्षाक दिलेलो आसा, मुखार आमी 550 जायन 5000 जायन 50,000 जातली आणि काँग्रेस पक्षाक 27 पावराक हाडपाक रावतली. आमकां आपूण तो दुसरा दिवपाक बरो सोयीक आनी संदी दिली म्हणून सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं. Thank you so much, sir.